लैंगिक छळ थांबोवपा खातीर पॉश कायद्या अंतर्गत सगळ्या शिक्षणीक संस्था, खासगी उद्योगांनी तशेंच सगळ्या कामांच्या सुवातांचेर समिती स्थापीत करप सक्तीची। बेगीनूच ह्या संदर्भात परिपत्रकूय जारी करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान सांगला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पॉश ॲक्ट 2013च्या उपरांत की इंटरनल कमिटी, पयली इंटरनल कंप्लेंट कमिटी आशिल्ली, त्या उपरांत इंटरनल कमिटी काडपाचो सगळ्याक कंपल्सरी जालें। बट बरेचशे फावटी एखादो इन्सिडंट जाल्या उपरांत अरे आमची इंटरनल कमिटी नाच, हांगासल्यान सुरवात जाता। मागीर इंटरनल कमिटी काड आनी ताज्या उपरांत ती इन्क्वायरी करप आनी हें सगळें सुरू जाता। हांवें तर म्हणलें की आमच्या स्टेट वुमन्स कमिशनान हेजो अवेरनेस सुरवात केला। पण हांव आतां बसल्या बसल्या विचारतालो, म्हणजे कलेक्टरा कडेन चवकशी केली की थोड्या ऑफिसांनी आजुनूय ना, आमी एक्सेप्ट करपाक जाय। म्हजें म्हणणें आसा की हांवें आतांच म्हणजे बसला थंयच्यान भायर येता आसतनाच CS फोन केलो आनी 100% जाल्यार सर्क्युलर इश्यू कर। एक सुद्दां गव्हर्मेंटाचें ऑफिस इन्क्लुडींग द एडेड स्कूल हें ऑफिस उरपाक जायना की ज्या स्कुलांत इंटरनल कमिटी ना अशें ऑफिस उरूंक जायना। कारण एडेड स्कूल इज ऑल्सो कमींग अंडर द गव्हर्मेंट, इवन दो आमचें तर म्हणणें आय जस्ट सी म्हणजे लेबर रुल्स आनी बाकीचे पळोवन इवन दो प्रायवेट इंडस्ट्रीज आनी प्रायवेट फॅक्टरीज हातूर सुद्दां इंटरनल कमिटी कंपल्सरी आसपाक जाय। सो एज विजयाताई राहडकर चेअरपर्सन हांणी सांगले त्या प्रमाणे गोंयांत 100% गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट ऑफिसांनी एटलिस्ट स्टार्ट विथ अ कमिटी फर्स्ट, मागीर कोण कितली कंप्लेन कितें ही मागीरची गजाल। बट 100% ऑफिसांनी फुडल्या 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर आमी कमिटी करून घेवन त्यो कमिटी कन्सर्न म्हणजे आमकां कलेक्टराक इन्फॉर्म करपाक जाय, त्यो तेंच्यांनी कमिटीज ज्यो आसा ह्यो निदान आपल्यो कमिटी तयार करून तेंच्यांनी कलेक्टराक त्यो धाडच्यो। हाज्या खातीर आमच्या म्हणजे हांव जे सर्क्युलर इश्यू करपाक जाय इदर फ्रॉम द वुमन एंड चायल्ड, अदरवायज फ्रॉम आवर एडमिनिस्ट्रेशन्स, ते हांव जाता तितके बेगीन इश्यू करपाक लायता। गव्हर्मेंटाचे तर एकूय डिपार्टमेंट उरचो ना तितूर 100% ह्यो इंटरनल कमिटीज आसतल्यो, जेणे करून एक आमी बरो वर्क कल्चर जेका म्हणटा तो वर्क कल्चर हो क्रिएट करपाक शकतले।